बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां हे पवित्र मिसाचे भेटेंत माय मोगाचो येवकार. आयज आमी आमच्या सोम्या जेजूचे आप परगुणीचे दोबाजीक परब करता. आयचो विशय देवान शिटकायले वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. जेजू न्हयच फकत जुदेवांचो सोडवणदार, पूण तो सगळ्या संवसाराचो आनी मुनीस कुलाचो सोडवणदार म्हूण आयची ही परब आमकां उगडास करता. परंपरा आमकां सांगता त्या प्रमाणे ते तेग विद्वान राजा जावन आसले. ते तेगूय राजा हेरोड पाचाच्या सांगण्या प्रमाणे चलनांत, पूण आपल्या देशांत परत येवंक देवाच्या उतरा प्रमाणे दुसरी वाट घेतात. अशें करून देवाचे वाटेन चलूंक आमकां ते बरे देख जातात. आयची ही दोबाजीक परब सोरमतना देव आमकां दाखयता ते वाटेन सदांच चलूंक बापाची कृपा मागुया. आनी भाव भयणीनो, हे मिसांत वांटो घेता आसतना पिटर आनी एग्नेस रेबेलो हांचे ते सांत थँक्स गिवींग मागुया. वेडिंग एनिवर्सरी फ्रांसीस आनी मिओला नोरोन्या, वाडदीस संभ्रमता फ्रांसीस नोरोन्या तांचे पासून मागतना आमची भयण ग्लॅडीस लोबो हे संवसाराक उतरल्यार 1 वर्स भरता. आज किरीत भाशेन तिचे पासून मागुया. सर्गींच्या बापान ही आमची भयणीक सासणीक शांती विसवान घेव. तशेंच आज आमी डे ऑफ आफ्रिकन मिशन्स भेटयता. आफ्रिकेच्या गांवांनी जायतो वावर चलता, 2 परगुडणीचो मिशनार वावर चलता. मागुया थंय जेजूची ओळख त्या लोकांक फावो जावं. मागुया पापसाहेब बारीक हुस्क्यान वावुरता आफ्रिकेच्या गांवांतल्या लोकांक. जायत्या गांवांनी दुर्बळकाय, तरेतरेची पिडा, जायतीं दुयेंसां ह्या कॉन्टिनेंट ऑफ आफ्रिका आमकां दिश्टी पडटा. मागुया ह्या लोकां पासून आयज जेन्ना हो दीस जेजूची परगुडणेचो दीस, आफ्रिकन मिशन्स हांकां भेटयलेलो दीस, आमचो तेंको थंय पावूंक, आदार पावूंक आनी जायतें बरेपण ह्या लोकांक फावो जावंक ही चिंतना मनान धरून बरे भाशेन ह्या मिसांत
जेजूच्या पुरगुटणीचे दोबाजीक पोरबींत वांटो घेवया. हांव पातकी सर्पोद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा आवडीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध सौभाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा आवडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. भावार्थाच्या दोळ्यांनी जेजूक आमी पळोवंक आनी आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक कृपा मागुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरजांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशें एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. इजाइयास प्रवचाच्या पुस्तका वेलें वाचप. उठ, पड झडीत जा, उदेलो सुर्या,
जरी पृथ्वीर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोट झरता. तुजेर सर्वेस्पर आतां वयर सरता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक ताच्या पोटजोडाक आशेत ता राजा. दोळे उबारून सोबती फिरय. सोबती पोडे एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोट्यां येतात. सगळे तुजे पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातांत दवरून हाडटात. अजाप जावन सगळींच पोटजोडी जातली. वय तुजें काळीज दादोशी जातलें. तो तुजे उंटेक सागरा दर्याची व्हांवतली ग्रेस्काय. राष्ट्राची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव बरोवंक हिंडांनी येतलीं उंटां मिद्यानेची आनी एफाची. इस्पा भायर कोरां सेबातान येवन भांगार दूब हाडून देवाची इस्तुती गायतली सगळीं. देवाचें उतर हे. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो तुज्या मुखार सर्वेस्परा. सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. परतूया. तुझ्या तुझ्या मुखार मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळी सगळीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्या नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पद्जेची मूळ सभी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब तुज्या मुखार सर्वेस्परा. राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तली प्रामाणीकपण आनी शांती. चोंदरी आसोसोर शेकान शेक ती तगतली. एका दर्यांतान दुसऱ्या दर्या पर्यंत. न्हंयचे देगेरतान पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत ताची राजवट चलतली. जबाब तुज्या मुखार सर्वेस्परा. सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. तार्सिसाचे आनी दिपा जुव्याचे राजा आपलो राजकोण घेवन ताचेशी येतले. ताका दानां काणिक्यो घेवन पावतले. अरेबियाचे आनी इथिओपियाचे राजा ताचे मुखार सरपट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतलीं राष्ट्रां. जबाब तुज्या मुखार सर्वेस्परा. सरपट पडटलीं तुजी सगळी राष्ट्रां. उल्लो मातयल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोडदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब तुज्या मुखार सर्वेस्परा. सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें मुन्यारपण ताणें म्हज्या आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची वळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणक्याच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागेवन दोरनुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची वळख दिल्या. म्हणजे
शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्तांव जेजूच्या एकवटान अनबावार्थ्यांक तेंच दाज दीत मेळ्ळा. तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यात आनी तेच भासावणीन तांकां वांटो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार उद्गाराक सगळी उबी उबी रावया. रावन आमी गायन गावया. B8:5-24 पयलो आनी दुसरो श्लोक. B8 पेज 24. Solves fora, solves fora, solves fora, solves fora, solves fora, solves fora. Gesù pace utortu, dacciamo gaci coborsa. Gesù caro cantu smartu, anca papa și pavunche. Solves fora, solves fora, solves fora, solves fora, सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. माती पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मले उपरांत उदेंतीक तावन कांय विद्वान जेरुजल्याक आयले आनी तांणी अशें विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजलेम. समेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. ताणें ताका जबाब दिलो, जुदयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुलक्या मदें सगळ्यांहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजें तांव निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोजेक गोवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना ते विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केदनाशें दिश्टी पडलेलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचून काडलें. आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटना म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच. हांवेंय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाकाय कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलेलें तें नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो ते जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळयोवन ते एकदमूच खुशालभरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळकाक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं बांदरां उगडून ताका इंदेळी समोर पिली, भांगार, दूंब आनी गोंदरूज. पूण हेरोदेशी परत वचना जावं देवान तांकां स्वप्नांत शिटकायले आनी दुसरे वाटेन आपले देसांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, सकाळीं 3:30 वरांचेर उठलो हांव. म्हाका दिसलें म्हजो सेर्मोन बरो जावंक ना. सो आय गॉट अप एट अबाउट 3:30 and went on the Google on my mobile and put the word Henry Van Dyke. Henry Van Dyke
is an American writer of the 19th century. Henry Van Dyke, Pennsylvania, Philadelphia, Vatarant, Zolmolo, American writer, especially known for short stories. आणि या बरोयणारान in 1895 एक स्टोरी बरयल्ली, द फोर्थ वायज मॅन. फोर्थ वायज मॅन तुमी जाणात, आमी चड करून तेग जाणार म्हणटा, तेग विद्वान, तेग राय. हांगा गोट्यान तुमी तेग जाण पळयतात. थ्री किंग्स म्हणटात, फिस्ट ऑफ थ्री किंग्स, रेज मागूस. तेग रायांचें फेस्त, रायांचें फेस्त न्हू तें, फेस्त जेजूचें. पूण आमची सूय जाल्ली आहा. वयर कांसाले तेग घोडे बसयतात, घोड्यांचेर भुरग्यांक बसयतात, 8 वर्सांनी ल्हान ते भुरग्यांक बसयतात आनी खालाच्यान वयर वतात दोगरा रेमीत. फेस्त सायबिणीचें, रेमेदिवस सायबिणीचें. पूण लोक चालतें रेयांचें फेस्त म्हणटा, तें सोयेर जाता. हांगा वेरें, मागीर चांद्रा आनी कांसाले. एका फेस्ताक हांव गेलो, रेयांच्या फेस्ताक कांसाले. सेरमांव, फेस्ताचो सेरमांव 10 वरांचेर मीस म्हणूंक लागलो 5 बिगार. हांव पावलो 10 वरांचेर, मीस जायना. हांव गोंवतां, कितें जालां? घोडे येवंक ना म्हणूंक लागलो. रावतात, घोडे पावसोर मीस कोमेस करूंक जायना. एक घोडो त्या भुरग्याक आपले फाटीचेर घेना. One particular horse couldn't take the child, 8 years old child. आनी मीस बोन 5 बिगार म्हणटा घोडे पावंक जाय. आनी घोडे पावता आसतना दोग पावले, तिसरो सवकास त्या भुरग्याक चलोवन हाडलो आनी घोडो बेश्टो येयलो. ते ग्रहांचें फेस्त न्हय तें, एक्चुअली तें फेस्त जेजूचें. हेनरी वॅन डायक आपली एक धाकटुली कथा बरयता, द फोर्थ वायज मॅन. द 3 वायज मॅन, आमी तांची नांवां जाणा. हे तेग जाण, कित्याक तेग जाण म्हळें? कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा कांय विद्वान, वाय 3 वायज मॅन वा वाय 3 किंग्स? कित्याक 3 दानां भेटयलीं तांणी. दूंप, गोंदरोस, भांगार. भांगार, दूंप, गोंदरोस, 3 दानां भेटयलीं. देखून प्रिझ्युमेबली 3 किंग्स. मेल्कियर, बाल्ताजार आनी गॅस्पर म्हूण तेंची नांवां. आनी द फोर्थ वायज मॅन इज नेम एज आर्थाबन, ARTABAN, आर्थाबन, whom Henry Van Dyke names the fourth wise man. फोर्थ वायज मॅन कितें घेता? हे तेगूय विद्वानां बराबर आपूण घेता आपले पोतयेंत उंचा मोलाची माणकां मोतयां, प्रेशियस स्टोन्स he takes, and the 4 start their journey. पूण हो फोर्थ वायज मॅन आर्थाबन वाटेर मदें थांबता. आनी ताचें कारण जावन आसता, तो कोण तरी दुबळो आसा, गरीब आसा, तांकां आदार दिवंक येता. He finds a poor man on the road, he tries to help him. He finds a poor widow on the road, ताका आदार दिता. आनी हें कोत्ता आसतना एक जाण गेले, ते रावनान ताका. हाका आनी कोण रावतलो म्हूण ते गेले. आनी असो हो आर्थाबन आपल्या लागीं आसात ते प्रेशियस स्टोन्स वांटा दुबळ्यांक, आदार दिता गरजेवंतांक. आनी शेकी ताच्या पोतयेन, ताच्या बॅगान एकूय प्रेशियस स्टोन ना. आनी तूं चिंता, आतां म्हाका किंग ऑफ किंग्स मेळ्ळो जाल्यार, आतां तर म्हाका जुदेवांचो राजा मेळ्ळो जाल्यार, वॉट एम आय गोईंग टू ऑफर हीम? आय डोंट हॅव एनीथींग. पूण ताच्या मनांत काळजान जाता, म्हाका पळोवंकूच जाय ताका. आनी तो असो चलत रावता आपली वाट. चलता चलता वर्सां वेतात, वर्सां बोलांटात. ताका ती व्याज खूब एके भाशेन मारूंक पडटा. शेकीन तो जेरुजाल्याक पावता.
आणि Artaban is said, where will I find the king of the Jews? आणि तो पळयता एक 33 वर्सांचे तरणाट्याक मरणाचें सेंटेन्स मारला पिलातान. ताका ओडून व्हेला, तोय ताच्या फाटल्यान वेता. ताका कुर्सार मारतात. कुर्साचेर वयर बरयल्लें आसा, कितें बरयल्लें आसा? एजूस नाझरेनूस रेक्स युदेवोरूम. नाझरेतचो जेजू जुदेवांचो राजा. ताका ताचे चुचुरे दिसतात. आय विश आय कूड हेल्प हिम. आर्तबान चिंता. तेन्नाच ताका कुर्सावेलो ताचे काळजांत आवाज येता, आर्तबान, तूं म्हाका सोदताय? तूं म्हाका सोदताय? हांव जुदेवांचो राजा. तुजीं दानां तुवें म्हाका दिलीं. तुवें तुज्या ल्हानांतल्या ल्हान भाव भयणांक कितें केलें तें म्हाका केलें. I accepted every one of your precious stone that you have reached out to the poor. म्हाका केलें तुवें. आनी आर्तबान खुशाल जाता. म्हाका शेकी जुदेवांचो राजा मेळ्ळो. I have met the King of Kings. भयणी भावांनो, चवथो वायज मॅन कोण? आमी. तुमी सगळीं मिसाक आयल्यान ती. तुमी सगळीं जे म्हाका ह्या टीव्हींतल्यान CCTVंतल्यान पळयतात ती. वी आर द फोर्थ वायज मॅन, लायक आर्तबान. एक तरणाटी चेडूं कॉलेजीक वता. ताच्या मनांत आसता, I want to make a career for myself. हांव कितें तरी मेळून घेवंक सोदता. वाडटा तें, ताची माय पाय ताका सोयरीक कोत्तात. काजार जाता. काजार जालें, घरांत भुरगीं, घोवाचो भुरग्यांचो सांबाळ, घर सांबाळूंक जाय. केन्ना केन्नाय बसून चिंता, वॉट इज माय लायफ? I wanted to make a career for myself. हांव कितें तरी मेळून घेवंक सोदताली. आतां हांव भायर घोवाक आनी भुरग्यांक पोसता. हांव आज हावज वायफ. कितें म्हजें जिवीत? आनी तेजे मनांतल्या मनांत तिका आवाज येता जेजूचो, सिंतीर जायनाका. जें तें तूं कितें कोत्ताय तुज्या घरकाराक आनी भुरग्यांक, तें म्हाका कोत्ताय. तुजें जिवीत तुवें कुटुंबीक जिवीत कशें भुरग्यांक घरकाराक सगळें तूं मोग दया वेळ दिताय, म्हाका कोत्ताय. डोंट गेट वरीड. This is the best gift you could give me. एक तरणाटी हुशार शिकपी सरकारी नोकरी सोदता. बरी सर्वीस करूंक सोदता. गेल्ल्या इंटरव्यूआंक तो इंटरव्यू दिता, पूण ते म्हणटात पयशे दिवंक जाय. तुका सरकारी नोकरी जाय, लाख दिवंक जाय, मेळोना जाल्यार. आनी हो भुरगो न्हूच पयशे दिवंक सोदिना. पूण हाचे लागीं पयशे इतले आसनात. कितले पयशे मागतात? लाख मागतात. तुका सरकारी नोकरी जाय, 10 ते 15 लाख दी, नाजाल्यार मेळना. जायते फावटी आपल्याच मना काळजांत पिरंगवता आनी म्हणटा, वॉट हॅव आय डन वीथ माय लायफ? ताका जेजूचो ताळो आयकूंक येता. बाबा, थोडोसो वावर, सादोपणान वावर तुजो, तो म्हाका पावलो. Because you have been honest and faithful. You were not ready to pay the bribe. You are a just man.
You have fought against the injustice of the society. हांव तुका मान दितां तुवें म्हाका केलें तें पावलें. Always work with honesty and faithfulness. Tornati Tony अमेरिकेक एका फांकी बीट ग्रुपाचो ड्रामर आसता आनी हजारांनी लोक तांचो शो पळोवंक येता. स्पेशली दीस यंग ड्रामर तो बसता तेन्ना ड्राम सेटाचेर सगळो लोक ताका पळयतालो. हुशारकायेन तो ड्रामर कसो फांकी जाल्लो. एका दिसा सगळे सोडटा, पाद्री जावंक सोदता. ताचे सांगाती बँडांत आसलेले लोक सगळो म्हणटा टोनी इज गॉन क्रेजी, ही इज अ फूल. सोडटा सगळें, पाद्री जावंक वता. पाद्री जाता, फिरगोजेंत काम करूंक लागता. केन्ना केन्नाय टोनीच्या मनांत येता, आय हॅव गिवन अप सच ए ब्युटिफूल profession. I have given up name of being a best drummer in the world. जेजूचो ताळो टोणीक मेळटा. टोणी, wherever you work, the appreciation you get from your parishioners is the biggest gift that you have given to me. तुजें दान म्हाका पावलें टोणी. आनी प्रत्येक फिरगोजकार तुजे सोबे खुशाल आसा तें म्हाका पावलें. तें तुजें दान म्हाका. बाबा बुडिनो, आज आमी घरा वयता आसतना विचारुया, वॉट इज द गिफ्ट that Jesus would like from us? Gold, frankincense, myrrh. एक विद्वानांनी दिले आनी गेले, तांचें काम सोंपलें. आमचें तशें काय ना बाबू. प्रत्येक जाण आमी आमकां देवान दिलेले गूण, आमचें गिफ्ट जेजूक. He doesn't need gold, frankincense, myrrh, precious stones, nothing. आर्तबाना भाशेन आमी जेन्ना दुसऱ्यांक बरें शिंपडायता, बरें करता, wherever we are, आमी जेजूचे मोहिमेक करता. That is our gift to God. And we need to be the fourth wise man, all of us. आमी सगळीं हो चवथो विद्वान. पूण कितें घेवन येता आमी? आमकांच. Everything that we are. हांव मागीर एक तरणाटो जावं, देवान म्हाका दिल्ले गूण आसूं, हांव एक आवय जावं, बापूय जावं, हांव एक भुरगो जावं, आमी जेजूचे पांयाशी आमचें जिवीत दिवंक जाय. आमी the fourth wise man. And what Jesus needs from us is our own life. And तो आमचे काळजांतल्यान उलयता. He speaks to us through our conscience, through the voice of our conscience, telling us, you have done the best. You have given me the best gift. Not the gift of the three wise men, gold, frankincense and myrrh. No. You have given me the gift of your life, the gift of your talents, the gift of service and love towards others. बावंबुडीन होय, आमी ते चवथो विद्वान जावया. आनी आमचे लागीं जाता तितलेंच दुसऱ्यांक बरें शिंपडावया, दुसऱ्यांक बरें दिवया आमच्या काळजाच्या भांडारांतल्यान. हेंच तें जेजूक मानता आमच्या जिविताचें दान. बावंबुडीनो, आमीच गोल्ड, फ्रँकिन्सन्स, मर, प्रेशियस स्टोन्स जावन आमचें जिवीत जेजूचे पांयाशी दवरुया.
उभी राहूया. आमचे भावार्थाची उच्चारणी करूया. सोतमानता म्हणून सोतमानता देवाक सोतविदार बापाक स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रुसराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांगलो अंकवार बळीतांक जल्लो पोंस पिलाताक आनी कोस सोंसले ताका क्रुसार जुडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदिलो तो मेल्ल्या मरे देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर्ग पवित्र देवाच्या उजव्याक बसला तिथान जिवे आनी मेल्ल्यांची म्हूण सभी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यान कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण शाश्वतचे जीवन. आमीन. भयणी भावांनो, आर्तबना भाशेन आमकां देवान दिल्ले गूण आमी दुसऱ्यांचे सेवेक वापरूं. आर्तबना भाशेन आमचे प्रेशियस स्टोन्स आमी दुसऱ्यांक वांटूंक तयार आसूं ही आमची थोडी मागणी बापाक उबारुया. आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोरजेक देवाचे वाटेन चलोवचे खातीर आपूण आपल्या खासगी जिवितान वावरून मागण्या आनी देवाच्या उतरां वरवीं तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोड मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी तांणी पक्षाचें मोण सोडून दिवन दर एका नागरिकाक सोतेन आनी नितीन आपल्या अंतस्कना प्रमाणे देवाच्यो वाटो सोदून काडून सोंपेपण फावो केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमचे गराबे मोगाची मंदिरां जावंक आवय बापाय भुरग्यां मदें मोगाचे बांदपास ओदीक आनी ओदीक गोट जावन आमच्या कुटुंबांनी देवाच्यो आज्ञा सदांच तांणी पाळल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमी जियेतांव तो भावार्थाचो उजवाड दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक दिवंक आमी सगलीं वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. बापा मोगळा, आज तुझ्या पुता जेजूच्या आप परगटणेची परब करतना आमचे मन, आमचे काळीज, सगळे आमचे गूण आनी जिवीत आमी तुका अर्पिता. आनी त्या चवथ्या विद्वाना भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्यांचे बरेपणा पासत करचूंक आमकां आयती कर. आमच्या जिविताचें दान तुका करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. आयचें कलेक्शन आमी आफ्रिकन मिशन्स आमकां पाठोवन दितले. प्रेम भांगार मागिनाय बेटोन एक आमी गायन गावया. C30 पान 40 आनी 1, C30 पेज 41. Son salud, son salud.
भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें विधान बलिदान आपल्या मनात तारी मोहिमेन आमच्या आणि पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर वागून घेवन सोर पदवेदार देवा आमचे मोगाळ बापा, आयज आमी तुका भेटोवंक भांगार धूप आनी गोंदरोज घेवन येवंक ना. बोगोर आमकांच आमी घेवन आयल्या. आमचो गोवांचो उंडो दाकां सोरो वेदीत दवरता. हे देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या पोसणाक आत्मीक पोसणाक घेता. तो तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल आनी आमचें आख्खें जिवीत तुका मानता तसलें जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी सासणेचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणीचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळे पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोलदोरबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Baraco sorvespor tu. Ovi, Baraco sorvespor tu. S'organisons sarvoja, Lucia voi bova. S'organisons sarvoja, Organizons sarvoja, Lucia voi voi bova. un sorghi, un sorghi tu caso iso. Solves moraceravi, Solves moraceravi, Ezada caso. solves moraceravi, Solves moraceravi, Ezada caso. un sorghi, Un sorghi, un sorghi, un sorghi, un sorghi tu caso iso. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पिवची. तेचपरी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
वावरताचो गूट परगटुया. जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापाजी तुझ्या मननांचो आनी प्रज्वंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन बाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा की पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्ता तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगती तिचो पोती बागयून झुजे बागयून दवरूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. बाबा मुडिनो तोच जेजू जाका दानाक घेवन हे विद्वान गेले तो जेजू आमच्या अवताराचेर आसा. आर्तबना भाशेन आमकां एक एकल्याक तो आमचीच भेट करूंक मागता. ताका दुंब भांगार गोंदरोज नाकात. ताका आमचें जिवीत जाय. हांव तुहीच आमचें जिवीत ताका उरपूंक आनी आमचे गूण ताचे सेवेक आमी वापरूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां बापाक उलो मारून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरायस आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तायने पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरमुशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्तातून तुज्या दोनमुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. वस्त जेजू जाका विद्वानांनी देवाचो पूत इस्रायलाचो राजा म्हूण वाखणलो नमस्कार केलो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. येताच्या जेवणांत आतां वांटू घेतिली आमी सुभागी. सोमिया तूं म्हज्या घरा येवन म्हाका पावना. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
जेसू प्रकाश वैकुटान खोमियांच्या वेळार आमी गायन गावया D18 पान 57 D18 पेज 57. Jesu prokas svoj kudan, odul songitu dana, odvajićemo goda, omrut sorgiće karca. आमचे आज सेकंड कलेक्शन आसतलें कलेक्शन टुवर्ड्स कम्युनिटी सेंटर.
प्रार्थुया. जेजूचे आनी आमचे मोगाळ बापा, वेदवाना पुरी आयज आमी जेजू बाळकाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना. तरी जिव्या भावार्थान त्या जेजूक उंड्या सोऱ्या रुपान ओळखिला. ताका आमचे भितर वेंगयला आनी आमचींच काळजां ताका भेटयल्यांत. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत आमचीच भेट ताका करूंक आनी आमचें आख्खें जिवीत ताच्या हातांत घालूंक आनी एका दिसा सगलीं आमी स्वर्गार ताच्या पोरजोळान सुकेस जावन तुका दिन वासूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. बसुया. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां जेजूच्या आपरघटणेची खुशाल बरीत परब आमी आवडयता. बाबार्थ्याच्या दोळ्यांनी पळोवन जेजूक आमच्याच जिविताची भेट करुया. आमचीच देणी काळजाची, आमचे गूण ताका भेटोवया आनी नमस्कार करुया. आज आमचें धर्मदान आफ्रिकेच्या मिसावां खातीर, मिशन्स इन आफ्रिका. डेली फ्लॅश जिविताचो प्रकाश जानेर फेब्रुवारी म्हयन्याचे साक्रिस्तींत विक्रेक आसात. तुमी घेवं येतात. डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश. आजतान आमच्या घराघरांनी सायबिणीची भेट परत जाता. उगडास कोत्ता हांव जायत्यांक घडये पोत्तून ही भिरांत पडल्या. कोविड-19, डेल्टा, ओमिक्रॉन वेरियंट्स आमकां मातशे भिरांत पडले जायत. मातशे आमचीच तशेंच दुसऱ्यांच्या जिविताची काळजी घेवया. आमचोच जीव सांबाळया. आनीक पिडींत आसा जाल्यार बेगोबेग दोतोराक दाखोवया. टेस्ट करूंक जाय जाल्यार टेस्ट करुया. वॅक्सीन घेवंक जाय जाल्यार वॅक्सीन घेवया. आनीक हे पिडेचेर आमी झुजुया. ही पिडा कितलो काळ आमचे बरोबर आसतली आमी नकळो. आनी हाका लागून आमची विनंती तुमकां सगल्यांक, आमी आमच्या जिविताची काळजी घेवया. सरकार जाता ते भशेन घडये कायदे काडटले, पूण आमी आमकांच सांबाळुया. आनीक हें करूंक तुमचो एक एकल्याचो आदार, तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या वाड्यांत आसलेल्यांचो आदार घेवया. सायबिणीची भेट त्या घराकूच दवरूंक प्रयत्न करुया. फाल्यां सोमार, फाल्यां सकाळीं सांजे 4:30 वरांचेर जमात मागण्यांची. ते उपरांत 6:30 वरांचेर PPCची जमात. सगल्या वांगड्यांनी PPC जमातींत हाजीर जावंक आमची विनंती. सोवेर ब्रेस्तारा दिसाक पॅरेबल्स ऑफ जीजस बायबल स्टडी कोर्स सांजे 6 ते 8. एनी माणे लेक्चर कोर्स केलेल्यांक डिप्लोमा डे जातलो जानेवारी 23rd. बिश साहेब आमच्या इगोर्जींत येतलो. मिसाच्या बलिदानांतल्यान हे पॅरेबल्स ऑफ जीजस शिकलेल्यांक डिप्लोमा दितलो. बीश साहेबा बरोबर सकाळीं 10 वरांचेर. 7वेर शुक्रार, म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार, कुमसारां सांजे 5 ते 6. कुमसारां सांजे 5 ते 6. आनी ते उपरांत पयल्या शुक्राराचे मीस. 7वेर तान बाग्यून जुजेबाज गोंयचो आस्कारी हाचे पुर्वेक नव्यान सुरू जाता. मीस दर सकाळीं आमचे इगोर्जेंत 7:30 वाजता जातले. 7:30 वाजता नव्यानाचे मीस आनी शर्माव. हे तयारेन बरे भशेन वांटो घेवया. जुजेबाजाच्या जाग्यार रोमार वयतली सांकवाडे गांवांत जानेराचे 10वेर सांजे 4 वाजता आमचे मीस जातले. रोमारीचे मीस सांकवाडे. उपकार करून जी कोण रोमारींत आनी मिसांत वांटो घेवंक सोदतात तांणी ऑफिसांत नांवां दिवची. आमच्यो बासी सुट्टेल्यो हांगासान सांजे 3 वरांचेर. 3 आदीं सुट्टेल्यो कित्याक ट्रॅफीक सांपडटा थोडे फावटी वाटेर. देखून
मागता तुम्ही नांवां दिवंक आनी ते प्रमाणे फावो तिसरी वेवस्था करूं. रोमार जानेराची 10 8 तारखेर सोनवारा दिसाक आमचो पॅरीश फॅमिली डे सोनवारा दिसाक सगळ्यांनी वांटो घेवंक आमी मागता. SOP सांबाळून आमी एक कुटुंब कसो हो दीस सारूंक हो सांज सारूंक मागता. सांजे 7:30 वरांचेर एकठांय जावया. मागण्या रीत 7:30 वरांचेर सुरू जातली. ब्रादर्स इन आर्म्स एम्बँड आसतले. PPC वांगडी तांचे सांगताक हेर तुमी सगळीं तातूंत वांटो घेवंक आमी मागता. नव्या वर्सांत आमी सगळीं हो दुसरो दीस नव्या वर्साचो जाता ते भाशेन इगोजेच्या वावरांत आमी मिसळ जावया. आनीक तुमचो वेळ तुमचे गूण तुमचो आदार पवित्र सभे खातीर दिवया. आमी आर्तबाना भाशेन चवथे विद्वान जावया ह्या नव्या वर्सांत. लेट अस मेक अ गिफ्ट ऑफ आवर सेल्व्स टू जीजस लायक द 4th वायज मॅन. ह्या वर्साक सगळो माटू कोदेलां स्टेज लायट सावंड मेळून 2.5 लाख आमी फारीक केल्यात. ते भायर 2 तियात्रांक 70,000 आनी फिल्मांक 20,000 आपापलो तेंको हे वावराक दितेल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी भाग्योन मिंगेलेचे मजतीन तुमचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार हे याद बावार्थ्यानो शेवटाचे आमी गायन गावया. H 5 पान 108 H5 पेज 108. Yeah.